हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसतलो आंबेली. आयज हांव सन्मानाचें उलयतां कित्याक काल एक विडियो चयला मिकी भाशेकुलो. तितूंत ताणें 2-3 पॉयंट म्हळ्याय. एक पॉयंट म्हणटा तो सन्मान इज अ प्रायवेट इव्हेंट. दुसरें तो म्हणटा नार्कोटिक्स बा चलताय जाल्यार दॅट इज फॉर द पुलीस टू सी. आनी तिसरें तो म्हणटा लग्नां बिग्नां म्हणटा तो 4:30-5 देखून जाताय. एक्स टुरिझम मिनिस्टर तुमकां खबर आसा ते पळय सनबर्नाचो विशय असो आहा. दॅट इज नॉट अ गव्हर्मेंट इव्हेंट, दॅट इज प्रायवेट इव्हेंट. आतां कोण कसो करतलो इव्हेंट कशें करता ते वेगळी गोष्ट. आमचे कडेन इव्हेंट कंपनी आहा, आमी इव्हेंटां करता. आमी प्रायवेट इव्हेंटां करता. आमकां कोणें आडावपाक जायना. आमकां करपाक जाय जाल्यार आमी नेसेसरी परमिशन सुद्दां करता न्हू. बट लोकांचा उपोग आहा न्हू सावकार, सनबर्न नाका सावकार. ते ड्रग्साक लागून ते पुलिसाची ऑथॉरिटी न्हू, त्या पुलिसान पळोवपाचें. आतां हाल्या आमी इव्हेंट करता जाल्यार मागीर हाल्या कोणूय चडटलो लोक चडटलो म्हणटा मिकीचे इव्हेंट बंद करा. जाता तशें जाता. आनी आमी सगळे परमिशनां घेता, गव्हर्मेंटा कडेन पुलीस मागता, सगळी सिक्युरिटी मागता. ते तशें जावपाक जाय न्हू. सगळे गोश्टी जर आमी ओपोज केल्यो जाल्यार आनीक आमी ट्युरिजम कशें चलतलें. पयल्या पॉयंटाचें येता. तूं म्हणटा सनबर्न इज अ प्रायवेट इव्हेंट. कोणें डिनाय केलें ना. यू डोंट नीड टू टीच अस दीस थिंग दॅट इट इज अ प्रायवेट इव्हेंट. धाकले भुरगे जाणा. बट दीस प्रायवेट इव्हेंट इज कंप्लिटली अवर्टली जावं कवर्टली इज फुल्ली सपोर्टेड बाय गव्हर्मेंट. नंबर 1. नंबर 2, प्रायवेट इव्हेंट डज नॉट मीन तूं तुज्या घराको बर्थडे पार्टी करता तुवें आख्या बेतालबाती डिस्टर्ब करप हें सारकें न्हू मिकी बाब. ओके. तिसरें, प्रायवेट इव्हेंट डज नॉट मीन दॅट इव्हेंट itself may not be bad, but those things which come with the event, along with the event, they are poisonous. आणि हे पॉयझन सगळ्या गांवांनी आनी लोकॅलिटी स्प्रेड जाता जाल्यार सो इट डज नॉट रिमेन एनी मोर अ प्रायवेट इव्हेंट. प्रायवेट इव्हेंट डज नॉट मीन यू डिस्टर्ब द ट्रँक्युलिटी, सॅरेनिटी अँड पीस ऑफ दॅट लोकॅलिटीज ऑफ दॅट तालुका ऑफ दॅट डिस्ट्रिक्ट. सो बेश्टे प्रायवेट इव्हेंट म्हणून जायना. जस्ट लायक इन पॉलिटिक्स तुज्यान म्हणून जायना इज द सिटीजन ऑफ इंडिया सो यू कॅन कॉन्टेस्ट इलेक्शन. जाता ते पण जायना न्हू. सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रायमरी कन्सर्न. बट द फॉलोआउट ऑफ दॅट इज दे चॅक युअर प्रेसिडेंट्स. ते चोयताय तुजी हिस्ट्री, तुजे FIR क्रिमिनल केस आहा म्हणटा तुजेर जाल्यार तुका कॉन्टेस्ट करपाक दिनाय. यू अंडरस्टूड. इफ यू हॅव बीन सेंटेन्स्ड टू imprisonment and all that thing, if you have been proved that you have been guilty धरतो. सो हें जाल म्हणटरीच तूं कॉन्टेस्ट करूं मेळना न्हू रे. सो बेश्टे सिटीजन म्हणून जायना मिकी बाब. ओके. तेशें कोन हें सनबर्न पळया हें प्रायवेट इव्हेंट बरो आहा. पूण ह्या प्रायवेट इव्हेंटान देर आर सर्टन थिंग वीच दे हॅव डन क्रिमिनल. दे हॅव डन समथींग अगेन्स्ट द कोर्ट्स. दे हॅव इट इज द मॅटर ऑफ लॉट ऑफ फेथ तेमी डिस्ट्रॉय केल्या. दे हॅव इवन डन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सो हितू केला आसतना हो इव्हेंट तूं आतां प्रायवेट म्हूण भितर हाडपाक तूं आनी एक ताका हक्क दिनाका. ओके. ते क्लियर जालें. तेजे आनी जायत पॉयंट आहाय उलोवपाचे. तर प्रायवेट इज नॉट एनी मोर प्रायवेट. नंबर 1. एंड तेगेली हिस्ट्री जावं तेगे पास्ट जावं तेगे स्टॅटिस्टिक्स जावं तेगे डेटा आमचे कडेन आहा इन वीच clearly it mentions that they are not following even the court orders. Okay. दुसरें तूं म्हणटा तूं इव्हेंट मॅनेजमेंट करता. तूं इव्हेंट करता मे बी एट अ लोवर लेवल. दीस इज एट अ व्हेरी हाय लेवल. नंबर 2. नंबर 3 तूं म्हणटा काजारां 4:30-5 देखून जाताय म्हणटा तूं. आतां काजार 4:30-5 जाताय ती आतां तें हांवें चोयलें नाही. आनी तूं तेसो परमिशन दिता वो तूं तेसो चोयत जाय. तूं हेज्या मुखार आमच्या लोकांनी कादर बिदर कोताय तेगेली कादरां 10:30-11 पड बंद कोताय. ते मातशें एक मिकी फोन मातसो तो मागीर तुमकां रस्तो दाखयतलो तुगे प्रायवेट इव्हेंट तूं चलयत राव म्हणून. सो तेकाय मागीर तूं सपोर्ट कर तुगे कोण आहाय तेंक घे आनी. सो तूं म्हणटा तूं ड्रग्स चलताय जाय तूं दॅट इज फॉर द ऑथॉरिटीज टू मेक द डिसिजन. एक्झॅक्टली. जेन्ना तेंगेले दुसरे पळय डिपार्टमेंट आहाय दे आर नॉट फॉलोईंग द प्रॉपर प्रोसिजर्स एट द लॉ. आनी तेका लागून ही भिरांत पडली रे आमचेरी. सगळें बरे भाशेन केलो जाय तूं. आज ही पाळली येना आसलोली.
These people have not been following the laws in toto, and that has created nuisance for the people around that area in the past. तूं म्हणटा पोलीस लॉ एंड ऑर्डर तें फॉलो करा ते कोनाय म्हूण आमी हिंगा आज बंद करूं सोदता हिंगा. ओके, सो तेमी करपा जाय तें जायते. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गनायझर्स एज पर द कोर्ट दे आर सपोज टू गेट ऑल द परमिशन 15 days prior to the event. ते कोताय तूं ती पयली खबर काड, मागीर उलय. बेश्तो उलय जायना न्हू की बाब आमकां खाजरा परमिशन काडो जाल्यार आमी 10 दीस बोंडाताय. आनी थिंगा सनबर्नाक तेमी 24 hours भितर सावंड परमिशन दिलां. ओके, सो ते भाशेन म्हणटा तुका हें सगळें जाता देखून आमी उलयताय. आतां उलोवपा सगळें रायट आहा. जस्ट यू आर अनदर सिवील सोसायटी पर्सन एज अ सिटीजन म्हणटे भाशेन म्हजे भाशेन. यू आर नॉट एन MLA नथींग टुडे, यू आर एन ex-MLA. फायन, ड्यू रिस्पेक्ट, ताका लागून तुका हांवें आन्सर केला. आय मे नॉट बी एबल टू आन्सर एवरी टॉम, डिक एंड हॅरी, एवरी पर्सन हू कम्स एंड मेक्स सम विडियोज जावं ऑडियोज. कोण दलाल येतले, कोण MLA मिनिस्टरांक गेले मनीस येतले, आपापल्याचे व्हिडिओ घडये कोतले, आपल्या जाय म्हूण सांगतले, हांव कोण काय विचारतले, म्हाका ट्रोल कोतले, म्हजे व्हिडिओ काडले. इट हॅज नो इफेक्ट. द आन्सर इज दीस इव्हेंट गूड फॉर साऊथ गोवा स्पेशली? Is this good to disturb the peace, tranquility and serenity of an area like Betul? So थिंग ऑलरेडी सगळे पब्लीक प्रोजेक्ट म्हणटा थंय येयलो आहा ऑलरेडी. आनी थिंग हाड डंप कोन्न आमगेलें काणकोण, केपें, काबार करून उडयतले. सो इट इज फॉर द पीपल ऑफ काणकोण, पीपल ऑफ केपें, फॉर एवरीबडी, किट्टॉल, नाकेरी, सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या प्रोजेक्टाचेर नियाळ करून निशेध मारपा आहा थिंगा निशेध मारूंक जाय. द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द इव्हेंट. थोडे जावन म्हणटाय एसो इव्हेंट बायलगांव जाताय, बायलगांव जाताय, पूण बायलगांवांनी दी ग्रीन विलेजीस पळय आसताय, पीस लवींग, तिंको न्हय एसो इव्हेंट. हे EDM टायप ऑफ इव्हेंट बायलगांवान ते डिस्ट्रॉय कोन्नाय. आय हॅव सीन foreign countries, many countries I have been, I have seen how they do the programs. So, सगळ्यांनी एकठांय जावपाचें, जावं इंडिविज्युअल, जावं ग्रूप ऑफ पीपल, जावं NGOs, जावं सोशल एक्टिविस्ट, जावं पार्टीज ऑफ दीस सरकार, जावं कोणूय पार्टीज, दे कॅन ऑल कम, प्रोटेस्ट, शो युअर रिझेंटमेंट. बट आमी सिवील सोसायटी will be conducting one big mega public awareness meeting at all Goa level in South Goa, and the date, time and venue we will bring it to your notice through social media which are available. So हांव सगळ्या रिक्वेस्ट करतलो, सगळ्यांनी ते मिटिंगेक येवचें. जाणेकल्यान येवपाकूच जाय. आनी हें म्हाका कित्याक पडलां म्हूण रावनाकाय. स्लोली हें सावथ गोंय आमच्या हातींतलें सुट्टलें. द क्वेश्चन ऑफ दीस सनबर्न इज नॉट द 3 days. इट इज द क्वेश्चन इज तेजो फॉल आवट, तेज रिपरकशन, तेजें पॉयजन वीच वील स्प्रेड नॉट ओन्ली इन किट्टॉल or Nakeri, it will spread all over South Goa. Slowly but steadily. Because there is a saying, birds of feathers flock together. You give such an environment and you will destroy the youth of Goa. So it is for everybody. सगळ्यांनी गोड धरचें आनी तेजेर नियाळ करचो. देर इज अ सेयींग, एक टायमार हूंय नागासाकी एक बॉम्ब उडयलो. दॅट did not take more than 1 hour. Nagasaki and Hiroshima in Japan. एक वरा एकटो. But the fallout and the poisons spread all over beyond Nagasaki and Hiroshima, and the effect remained for the coming 35-40 years, and even the grandchildren of Nagasaki and Hiroshima, they were being born defective. So yen zaina zawpak, let us protect our Mankulian Goy, let us protect Betul, let us protect Nakeri,
And the people of Nakeri, Betul, all must come in one voice. तुमकी 20,000, 50,000 दिताय म्हूण आमगे भुरग्यांचे फ्युचर हेंच तोंडां पॉयजनाक घायनाकाय. मुगे आज ल्हान भुरगीं नाय होरी, बट स्टील आय हॅव रेज माय वॉयस. नाव इट इज फॉर द पीपल ऑफ गोवा. वी हॅव गिवन इनाफ बूस्ट, इनाफ अवेरनेस, आनी हो व्हिडिओ मुगेलो सगळे बेतलान, नाकेरी, जावं किटोन, जावं केपें एरियांत, वेळ्ळी एरियांत, सगळ्याक जात तितलो सगळ्या सावथ गोवांत हो व्हिडिओ शेअर करे. आनी हें मुगेले चॅनलूय तुमी सबस्क्रायब करे, सो दॅट यू विल गेट द अपडेट ऑन सनबर्न टायम टू टायम. We will plan, we will definitely see that this sunburn should not come up in Betul with the support of you, each and everybody. Dev Bari Karo.